आनी फातिमा फेर्नांडीस कानाकोना, दिनवासनीचे मीस बेटोयता, जोवन स्टीफन फेर्नांडीस ओल्ड गोवा, देवाक दिनवासता आनी फामिलीक आशिर्वाद मागता, ट्रेवर आनी मारिया लेविस सिओलिम, वेलेन्सिया सुआरेस बोरी भलायकी मागता, जुलियट गोम्स आगासाई, दिनवासनीचे मीस बेटोयता, डेन्झिल आनी मॅक्सिना डेसोजा नेरूल. सोगली उबी रावुया आनी सुरवातीचे गीत गावुया. Sorves poramukaria, taka dinvasuya, totir koro pamche taron, taka wakanuya. Sorves poramukaria, taka dinvasuya, aki pritum soglo sonsar, tajahadadasar, utsuts porvo, kol dorien, tanes korun hardlia. Sorves poramukaria, taka dinvasuya, totir koro pamche taron, taka wakanuya. Sorves poramukaria, taka dinvasuya. Sulport poriata chemukar, amso eklos tilto, ami sogli daci porsa, solvak velio shelio. Sorves poramukaria, taka dinvasuya, totir koro pamche taron, taka wakanuya. Sorves poramukaria, taka dinvasuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीच्या तयारेच्या 7व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानान वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयचो विशय देवाचे रोचणे सोवे सोंबोवन जोडूंक आनी ती सांबाळूंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. देवान सगली सृश्टी रोचली आनी आपले कार्य देवाक बरें दिसलें. उपरांत ताणें मनशाक आपल्या सारक्याचो रोचलो. मनशाक देवान आपले रोचणेची राखण आनी सांबाळ करूंक जबाबदारी दिली. आयच्या मिसान ही जबाबदारी आमी समजून घेवन देवाचे रोचणे सोवे सोंबोवन जोडून तिचो सांबाळ करूंक देवाची जाणवाय आमकां मागुया. तेच भाशेन रोचणेचो सांबाळ करूंक फुडें सरलोल्या राखणदारांक थिरपण, काळजी आनी कृपेचे बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया.
ही आमचे मागणे देवाक मानपाक पयले सुवातेर आमी हुस्कोत आमी चुकता देवाचे काकुती कुलो मारून देवाचे बक्षणे मागुया म्हणून हांव पातकी सर्वोद्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो नेव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटादारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पासत येवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदबेदा देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somia kakrut kor, somia kakrut kor, somia kakrut kor. Krista kakrut kor, Krista kakrut kor, Krista kakrut kor. Somia kakrut kor, somia kakrut kor, somia kakrut kor. प्रार्थूया. सोर पोदबेदार आनी सासणाच्या देवा स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. ही आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वयलें वाचप. सिनाय दोंगरार मोजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हटलें, तुमी वर्साची 7 सातोळी मेजूंक जाय. 7 पावटी 7 वर्सां अशे 7 पावटी वर्सांची 7 सातोळी मेजूंक 49 वर्सां जातात. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी तुत्तुरी वाजोवंक लायतल्यात. फारीकपणाच्या दिसा आख्ख्या देशांत तुमी तुत्तुरी वाजोवंक लायतल्यात. ह्या 50व्या वर्साक तुमी पवित्र वर्स म्हणटल्यात आनी देशांत रावतात तितल्याकूय सुटका परगडटल्यात. हें वर्स तुमकां पवित्र वर्स म्हणटल्यात. ह्या आनी देशांत रावता तितल्याकूय सुटका परगडटली. हें वर्स तुमकां उत्सवाचें. हे वर्सा तुमचो मदलो जण एकलो आपापल्या पुर्वजांच्या बाटा विटांत आनी आपल्या गांवघरा परतो येतलो. ह्या 50व्या वर्स तुमकां उत्सवाचें वर्स जातलें. ह्या वर्सा तुमी वोमची नात. ना म्हूण शेतान आपशींच किल्लोता तें लिवचें नात. भेंडूंक नासलोल्यांक दागवेलीचीं फोडां एकठांय करचीं नात. हो उत्सव तुमकां पवित्र जावंक जाय. शेतां बाटांतल्यान उत्पन्न जाता तेच तुमी खातल्यात. ह्या उत्सवाचें वर्स तुमचो मदलो जण एकलो आपापल्या पुर्वजांच्या बाटा बिटांत परततलो.
तुमचे मोदें विक्रेचे वेव्हार कोत्ता जाल्यार कोणेच पेल्याक नुकसाण करचें न्हय. तुज्या भावा कडल्यान विकतें घेताय जाल्यार उत्सवा उपरांतलीं वर्सां मेजूंक तुवें तें घेवचें. पीक मेळिल्लीं वर्सां धरून विक्रेचे दर तूं ताका थारायतलोय. जितलीं वर्सां चड तितली दर वाडोवची आनी जितलीं वर्सां थोडी तितली दर देंवोवची. कित्याक कोरें म्हटल्यार तो तुका इतलें पिकां विकूंक दिता. कोणेच आपलें पेल्याक नुकसाण करचें न्हय, पूण तुमच्या देवाचें तुमी बें दवरचें. कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो. राष्ट्रां तुका वाखाणूंक देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणूंक. परतून म्हणयात. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडोवंक दी. दुलोबायेन तुजी दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस प्रितुमेर तुजो वांटो वळखतले. तूं एकलो सोडवणदार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोडटूंक सतोसाचीं गितां गावूंक. कित्याक तूं न्याय प्रमाणें जोडटी करताय, निती प्रमाणें करताय. फौजांची मुनसुबी प्रितुमीचे राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. जमीन आमकां आपापली पीक दिली. देवान आमच्या देवा आमचेर आशिर्वाद घाला. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवंक आनी सगली प्रितूम ताचे पांये पडूंक. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. शुभ वर्तमानाक आमी सगलीं उबी रावया. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. हांवें तुमकां विचून काडल्यांत. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Sorvespor तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून पोरोम याज्ञिकाक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकाचो मळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाणयांक एक खोळुंबी खांतयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मळो ताणें कुलवाड्याक कुंबळ्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतोच आपले कुंबळें घेवंक ताणें त्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले पावटी वन ओदीक आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भिडेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण पुताक पळोवन कुलवाड्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया.
आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरून मोळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचो दोनी येतोच त्या कुलवाड्याक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नुस्त्याचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्याक आपणाक त्या त्या काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मोळो कुंबळ्याक दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. ह्या सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्यो. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकाक वाचूंक ना. म्हणटूच देवाचें राज देव तुमचे कडलें काडून घेतलो आनी पुरतीं फळां करतात तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. अंतराल देवाची महिमा वर्णिता. मोळप ताचे हाताचें काम. स्तोत्रांतलें साम 19:1. मोगालस्तानो, ह्या नोवेना दिसाक आमचो विशय देवाचे रोचणे सवें संबंद जोडूंक आनी ती सांबाळूंक बरवाश्यान जिविताची यात्रा करुया. देव रचणार. देवान ही सृश्टी रचली. हें सगळें कितें आमी सृश्टीन पळयता ताचो दोनी देव. देवान रचलें मळब, नखेत्रां, जमीन, झाडां बेडां, सवणी, हें सगळें जें आमी पळयता तें देवान रचलें. आनी जेनेसीस उत्पत्तीच्या आमकां हे बुकार मेळटा. देव हें सगळें पळोवन एकदम खुशाल जाता. उपरांत देव मनशाक रचता, आपल्या सारक्याचो रचता. आनी देव मनशाच्या हातांत ही सृश्टी घालता. न्हय एक दोनी कसो, पूण एक कारभारी, स्टिवर्ड, जो सांबाळ करतलो, जो राखण करतलो. आयज तूं आनी हांव हीच जबाबदारी देवान आमच्या हातांत घातलेली आसा. तुवें सृश्टीची सांबाळ करपाक, हांवें सृश्टीची सांबाळ करपाक, राखण करपाक, हें तुजें आनी म्हजें जबाबदारी. सृश्टी देवाचो उपकार. एक सोणें, एक झाड, कितें आमी पळयता सृश्टींत, ही देवाची रचना देवा वयर नियाळ करपाक आमकां आदार जाता. आनी देखून क्रिएशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड. सृश्टी एक रूपकार देवाचो. सृश्टींत आमी मिसळ जावं तेन्ना देव कोण, देवान कितें रचलां, देवाक आमी वखाणटा. आयची दोनी वाचपां आमकां हाचेरूच नियाळ करपाक लायता की देव दोनी आनी आमी कारभारी. वी आर स्टिवर्ड्स, नॉट ओनर्स. आयचे पयले वाचपान आमी आयकलां उत्सवीक वरस. आनी हे उत्सवीक वर्साक इयर ऑफ जुबली, आनी ह्या उत्सवीक वर्साक
जमीन जी घेतलेली ती परतून ते दितात. जे रीण आसलें तांकां बक्षणें मेळटा आनी एकवटाचें जिवीत परतून सुरू जाता. कॉमन लायफ स्टार्ट्स अगेन. आनी देव तांकां सांगता जमनींत कितें उत्पन्न जाता तेंच खावपाचें. आनी देखून दुर्बळ आपणाक जेवण ना तशें न्हय, सगल्यांक उदक, सगल्यांक जेवण आसपाक जाय ह्या उत्सवीक वर्साक म्हूण पयलें वाचप सांगता. आनी देखून पॅटर्न्स ऑफ एक्युमुलेशन इज इंटरप्टेड. आमी सुगूर करून आमकां दवरता तें हे उत्सवीक वर्साक मोडोन वेता. आनी सगल्यांक जावं जमीन, जावं उदक, जावं जेवण सगल्यांक मेळटा. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां एक भाटकार आपलो दाकाचो मोळो एकदम परामोस करता. आडो घालून, गोपूर बांदून बरे भाशेन हो मोळो बांदून हाडटा आनी मागीर तो कुंबल्याक दिता. ही गिव्स ऑन रेंट. आनी पिकेच्या वेळार तो परतून येता आपलें फळ आपणाक मेळपाक. आनी आमी आयकलां जेन्ना ताचे चाकर वेतात, ताचो पूत वेता, ते सगल्यांक मारून उडयतात. आनी मागीर हो भाटकार कितें करतलो? हो भाटकार आपली जमीन काडून दुसरें बरें कितें उत्पन्न करतलो त्या मनशाक दिता. आनी देखून हें वाचप आमकां कितें सांगता? हें वाचप आमकां सांगता क्रिएशन इज गॉड्स गिफ्ट. हें देवाचें देणें. आनी हें देवाचें देणें जाल्यार हें देवाचें देणें आमकां जबाबदारी आसता ताचो सांबाळ करपाक. आनी दुसरें आमकां मेळटा देवा मुखार आमी जबाब दिवंक पडटलो. वी आर ऑल accountable before God, the gifts that God has given us, all the resources that God has given us, we have to be accountable before God. आनी देखून आयज जेन्ना आमी हांगा येयल्ले आसा पादागलाच्या तेंपार आयज जे आमी निसणटोन पळयता तसलें नासलें. मनीस सृश्टी सांबाळटालो. मनीस हे सृश्टी लागीं देवाचो संबंद कसो पळयतालो. पूण आयज आमकां वेगळें दिश्टी पडटा. आनी देखून पादागलाकूय सृश्टीचो जायतो मोग आसलो, झाडां पेडांचो मोग आसलो. कित्याक त्या तेंपार असली ग्रीड नासली. मनीस सृश्टी सांबाळटालो, झाडां पेडां सांबाळटालो. आनी देखून आयज निसणटोन जाता जाल्यार म्हाका दिसता नियाळना ते भाशेन पयले प्रॉब्लेम म्हणजे ग्रीड. मनशाची आशा काबार करपाक एकदम आगोड. And therefore, the first problem that we experience today is greed of a human person. आनी दुसरें जेन्ना मनीस दोनी सोजमता आनी देवाची सुवात आपूण घेता, आपूण कारबारी न्हय, आपूण धोनी, जेन्ना असलो स्वभाव, असलो एटिट्यूड जिवितांत भितर सरता तेन्ना निसणटणाची गोत जाता. आनी देखून आयज आमकां नियाळ म्हणजे देव दोनी म्हूण मानून घेवया. आनी तूं आनी हांव आमी कारबारी, आमकां जबाबदारी आसा. थोड्यो चालत्यो वस्तू आमी करपाक जाता. एक सादें जिवीत. We can all live a simple and responsible lives.
आमी चॉयसीस कोत्ता तेन्ना लेट अस मेक इंटेन्शनल चॉयसीस जावं उदक सांबाळूंक, बिजली सांबाळूंक, ग्रीन एनर्जी मुखार वचपाक, वेस्ट रिड्यूस करपाक, वस्तू जी आमी उपयोग कोत्ता द थिंग्स दॅट कॅन बी रिसायकल्ड, जें गोंयांत उत्पन्न जाता तें खावपाक वा तांकां सपोर्ट करपाक. एकूच झाड तुवें आनी हांवें रोयलें, जमीन ना जाल्यार वाजांत. तुमी पळयत जाल्यार एक झाड जातूच कितल्या जाणांक ते आदार जाता. सवणीं येतात, बटरफ्लाय येतात. एकूच झाड ऑक्सिजन दिता, कार्बन डायऑक्सायड काडून घेता. पूण ह्यो चालत्यो सिंपल लायफ्स वी कॅन ऑल प्रिजर्व दी अर्थ. आमी म्हणटा ही पृथ्वी, आदलो पाप साहेब म्हणटालो केअर फॉर द कॉमन होम. आमचो पृथ्वी आमचें सगल्यांचें घर, आनी सगल्यांचें घर जाल्यार ही पृथ्वी अर्थ इज आवर ओन्ली होम. आनी पृथ्वी सांबाळपाक ही आमचें घर जाल्यार सगल्यांची जबाबदारी. आनी देखून सिंपल वस्तू करून तुवें आनी हांवें करपाक जाता. आनी दुसरें म्हणल्यार जे मनीस फुडें सोदतात जावं NGO फुडें सोदतात ताका आमचो तेंको दिवपाक. आयच्या नोवेनांत आमी एकूच मोतीन धरुया, लेट अस ऑल बी इको फ्रेंडली पर्सन. आयचो टेक अवे म्हणल्यार you and I have to be an eco-friendly person. हेंच ही जाणवाय आमकां दी म्हूण पादाक नाकाक मुखार घालून देवाचो आदार आमकां मागुया. सगलीं आमी उबी रावया. आनी भावार्थान आमची मागणी, आमचे काळजाचे आवडे देवा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी तोकोस घेवन देवाची रोचना सांबाळूंक प्रयत्न करूंक, आपले पोरजेक शिकोवंक तांकां फावो ती जाणवाय, शाणेपण आनी पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. सुर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या गांवांनी सुदारप करतना सृश्टीचे आड वचना जावंक, देवाचे रचनेचो इबाड करिनासतना देशाची खरी उदरगत करूंक फावो ते उपाय घेवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. सुर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. रचनेचो फावो ते पोरीन सांबाळ करूंक ना देखून आयज आमी एका भिरांकूळ वातावरणांत जियेता. रचनेचो सांबाळ करपी आमचे पर्यावरणकार, राखणदार आनी हेर संस्था हो देवाचो वावर करतना तांचेर येतल्या सगळ्या वायटांचेर ते झुजूंक बापाचें बळ आनी कृपा तांकां मागुया. सुर्गीच्या देवा बाबा,
आमचे मागणे ऐकून घे. देवाचे रोचणे सवे मानेवंत आग्नेलाचो खोल संबंद आसलो. ताचे भाशेन आमी देवाचे रोचणे सवे आमचो संबंद तीर करूंक आनी तिचो जतनायेन परामर्श करूंक आमकां कृपा दे म्हूण पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती आमकां मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. थोडोच वेळ लोगीच रावून आमची खासगी मागणी आ पर्सनल प्रेयर्स ओगीपणीन बापाक उबारुया. या मैं मागता हूँ क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बागेतल्या फुलांमध्ये, रानातल्या झाडांमध्ये, कोणीतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोडले मोच्या बाबा भयणीनो, मोची आनी तुमचें बलिदान सर पुर्बेदा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, जितले पावटी आमी बोलयेचो उगडास दवरून संभ्रम करता, तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गोठांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसून तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा, सर काळी आनी सर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिल्लो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टां मन्ना वरवीं सुडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवणपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें आनी आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povet, povet, povet tolparaco, sorvespor tu, surgavis
Solves porace navi, Ietata soi soi, un sorgituca, soi 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 soi, un sorgituca soi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर, तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तूं आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरीं जेवण जातूच ताणें कांस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्ज, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babar tazo good porgotuya. Sumia Jesu, ami hodokata anie, kalsine bieta, titles bauti, tu voi bovanie, sorami tuce, moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी आयज भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां सगल्यांक फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्यांक आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बाग्योन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक, सिम्याव आमच्या आदारी गवळी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां चेश्टा गोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती, सांजुजे तिचो भोव निर्मळ पोती, भाग्यो दोरदूतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत
त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्विधार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून चुकयलोले मागणे आतां आमी सगलीं भावार्थान हे मागणे म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत आमकां सोबसकाय दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजमुर्ती पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्गदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशये प्रमाणे आमकां शांती दी, आनी तूंच आमकां एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी रासभर चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Tuci koros, suki somni sosie udrog, ucia divia vorbis lece, jutra colu polubece, ucia divia vorbis lece, jutra colu polubece.
बोल जेजू आनी पोतवी तुझे बघून मागना जिवीत ना बोल जेजू आनी पोतवी Mitão Jesus por na carçar Tela por ti, tela vine Catololo, ruka kano Bigor lolo, kurisano Catololo, ruka kano Lolo kurisado tuझे बघून मागना जिवीत ना बोल जेजू आनी पोतवी तुझे बघून मागना जिवीत ना बोल जेजू आनी पोतवी Jesu maka tu zaunasai oroniatlo swadigmana Deu por Jesu ujakamo Israelace corpaudo Deu por Jesu ujakamo Israelace corpaudo tuझे bogor magna jivit na bol Jesu ani podvi tuझे bogor magna jivit na bol Jesu ani podvi मोगाच्या बाबळीनो जेजूक आमच्या काळजांत आमी घेतला हे वेळार आमी आमचे दोळे बंद करुया आनी काळजांत आयलोल्या जेजूक आमी दिनवासुया प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच स्वर्गीच्या उंड्यान दादोशी केल्यात. तोर एका काळजाची
अनेका मनांची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. मोगाच्या बाबणीनो आनीक पावट तुमकां सगल्याक मायमोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरात. कांय कळोवण्यो तुमचे किरीत इतेसांवा पासत मिसा तुमच्यान आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तकशालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा. आमची पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्टांक तांच्या शिकपात आनी आकारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार आमचे बसस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचे. मान्योद आग्नेलाचे मजतीन जायत्या जाणांक मागलोलो उपकार आनी देणी फावो जातात. ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळोवंक जाय. जायत्यो सोयबाव वर्ती ओजापां जाता ताचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी हेर टेस्ट करतात तांचो रिपोर्ट. पिडा आसलेली तेन्ना आनी पिडा बरी जाले उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवची. 2 वर्सां भाशेन बॅन स्टँडांत आमी मान्योत आग्नेलाचे फ्री कॅलेंडर्स दवरल्यात ते तुमी व्हरचे. हे वर्सा तातूंत मान्योत आग्नेलाचे जिविताचे लिफलेट्स आसा. ती तुमी वाचात आनी केरीत भाशेन तुमच्या घरांनी तुमी तेर्स करतना ते मागणें करात आनी मान्योत आग्नेला बेगीत साताचो मान मेळूंक मागुया. पाद आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूचो म्युजियम आमचे इगोजेच्या रुमांत तयार केला. मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी ध्यानीक मोनान ताचो अनुभव घेवचो. सेमिनारीच्या ग्रावंड फ्लोरार पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केला. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी वचून जेजूचे शुभ वर्तमान परगट्टा. त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या एक्झिबिशनांत दाखोळ केला. मागता तो तुमी बरे भाशेन पळोवंक आनी अनुभव. फाल्यां नोव्हेंबराचेर 18 सकाळीं 10:30 वरांच्या मिसार केरीत पिडेवंता पासत कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची मागणी आसतली. तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसल्यार तुमी तांकां सकाळचे 10 वरां पिलार घेवन येवंक आमची विनोती. व्हीलचॅराची सवलत आसतली. फाल्यां नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्या ब्लड बँक हाच्या सहकारान पिलाची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा ब्लड डोनेशन कॅम्प आमचे मिशन सेमिनारींत चलयतले. तुमी ह्या बऱ्या वावराक आदार दितले म्हूण रावता. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी आमी मिसाचे भेटेन कसो वांटो घेवचो हाची म्हायती दिल्या. तुमचे लागीं मागता हें पुस्तक विकतें घेवंक तुमचे भक्ती ज्ञान वाडोवचें. आमचे पुस्तकशालांत तें पुस्तक विक्रेक मेळटा. तुमकां कोणाकूय पांडोलाचो वो फेस्ताक फुलांचो खर्चो दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. मान्योत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या गोरेब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. मोगाच्या भावभयणीनो मान्योत आग्नेलाच्या मजतीन जायते जाणांक देवाचो आशिर्वाद मेळ्ळा आनी आयज प्रिन्सी रावच्यो फातोर्डा टावन अशें आमकां सांगता. काजार जावन 6 वर्सां पर्यंत आमगेर भुरगें नासलें. 4 मिसकॅरेज जाल्यो. मान्योत आग्नेलाच्या पांयाशी येवन आमी मागणें कोत्तालीं आनी भुरग्याचे देणें फावो जावं म्हूण मागतालीं. दोतोरान तपासून सांगलें म्हाका फायब्रॉइड्स आसात देखून भुरगें जल्मूक कठीण म्हूण. घोडे IVF ट्रिटमेंट केल्या जायत म्हूण.
आमकां तो ट्रिटमेंट करूंक नाका आसलो. आमी मानयोंत आग्नेला लागीं मागोत रावलीं. म्हाका नॉर्मल प्रेग्नन्सी आयली, पूण सातोल्यांनी म्हजें HCG लेवल देंवलें. दुसरी टेस्ट बरी येवंक ना. 2 दिसां म्हाका इंजेक्शन घेवंक पडटालें. तशेंच कॉन्स्टिपेशन आनी ब्लिडींग सुरू जालें. LFT लेवल वाडलें. डिस्चार्ज वचूंक लागलें. हें सगलें पळोवन दोतोरान सांगलें की प्रेग्नन्सी उरची ना, ना तर प्रीमॅच्युअर भुरगें जल्मूक शकता म्हूण. हें सगलें संकश्टांनी आमी मानयोंत आग्नेलाची मागोत रावलीं. म्हजो मामी डॅडी आमचे पासत मागतालीं. 9व्या म्हयन्यांत म्हजी ECG NST फ्लॅट दिसोंक लागली. आमी देवाचेर भावार्थ धरून मागोत रावलीं. शेकी त्रास नासतना म्हजी सर्जरी जाली. आमगेर बाब जल्मलो. आंग सुजोन आयलें, पूण आतां सगलें बरें आसा. हें सगलें संकटांतलें मानवंत आग्नेलान म्हाका निवालें देखून देवाक आर्गां दिता आनी मानयोंत आग्नेलाक ताका बेगीच साताचो मान फावो जावंक मागता. वय म्हज्या भयणी भावानो, हे धीर भावार्थान केल्लोले मागणे देव आयकता आनी आमकां जाय ती देण्यांनी बोधता. तर आयजूय आमी ह्या पिलारच्या दोंगरांत होच धीर भावार्थ घेवन आयलेली आसा. आनी हो आनी आमच्या काळजान आनी मनांत अशीं जायतीं इंतेसांवां आसा ती आमी सगलीं भावार्थान एकठांय करुया आनी मानयोंत आग्नेलाचे मजतीन आमच्या सुर्गीच्या बापाच्या हातांत आमी घालुया. सगलीं उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोद पोदेदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उद्देशी ओचुऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलांत आमी कशे परेन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानयोंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडांत मानयोंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान हांव मागता. तशेंच आतां मानयोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनोदभरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान माग. एक खुणा कशी फाव कोर म्हूण विनयता. मानयोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. म्हजे फाटी म्हणया. अगोनीत काकलुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांय सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानयोंत आग्नेलाक सांतांचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे उगोड पुरगोडने उद्देशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता नावी आमेन. पिढीवंताचे मागणे इगोचीत जातले. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसून सोर podbieda देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर जणेकल्याचेर आशिर्वाद घालूंक. वचून यार क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. Amca
kartam tu adar. Hej goy amche bagiche, utzamola cedene. Padragne lace parne, alung takabag me